देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. माकाचो 22 वर्सो वोळ 7 ते 13. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो आनी ताणें तांकां फॉर्मायलें. एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात, न्हय बुट्टी, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू. पांयांक वाणू घालात, पूण 2 आंगली न्हेसो नाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत भितर सरशात, ते सुवाते वेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत, तांकां एक शिटकावणी कशी ते सुवाते वेले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी वायटकारांक तेल लावन बरी करताले. देवाचें उतर. देवाचो वड उपकार. आयचे देवाचें उतर जेजू आमकां जोण एकल्यांक आपयता आपल्या शिसां भाशेन सादेपणान ताची बरी खबर परगटूंक. पयले सुवातेर आमच्या घराब्यान आमी बरी मनशां जावं आनी तेची बरी खबर आमच्या कन्यांनी आनी उतरांनी परगटूंक. आमच्या कामाच्या जाग्यार जावं आमच्या समुदायाक सगळे देवाचेर पातयेवन न्हय आमच्या बळां पूण जेजूच्या बळां आमी फुडें सरोंक आनी तेची बरी खबर, ताची मोगाची खबर सगळ्यांक दिवंक आमकां आयज जेजू उलो मागता. आमेन.